विरावूया. सुरवातीक गीत घेऊया A32. Sorvesfora mogalia takati pasuya todi koru amchi taro takavakanuya Sorvesfora mogalia takati pasuya Cintaro takavakanuya Aki pritu sogolo sosa Pachahada pasa Utsus morvo kukodorye Taris kodot hadya Sorvesfora Suya, Tondir Goro, Amchitaro, Takavaganuya, Sorvesfora Mogalia, Takavaganuya, Tondir Goro, Amchitaro. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी बाबांनो, देवान आपल्या पदवेत आनी जाणवायेत नदी दोंगर, दर्या सागर, झाडां पेडां, सुकणीं जनावरां आनी हेर प्राणी रोचून हो संवसार नेटयला आनी मनशाक आपल्या रोजनीच्या वावरांत सहभागिलीपण दिला. ही सुंदर रोचना न्हयच पृथ्वी सोबयतात, पूण दर एका मनशाक जिवंक खावण पिवण दिता. ही रोचना आमकां देवाचें एक व्हड देणें आनी ताची राखण करूंक आनी निगा घेवंक आमकां एक व्हड जबाबदारी. हीच कल्पना मनान दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय रुजाय सायबिणीचे विनवणेन रोशनीची जबाबदारेन निगा घेवया. तर रोशनीच्या मोगान निगा घेवंक आनी आमकां दिल्ल्या जबाबदारेन चलोवंक आमचे फुडले पिळगेक बरेवण सांबाळूंक आमकां देवाचो आदार ह्या मेसा बलिदानान मागुया. आमच्या चालत्या जिवितांत आमी रोचनेची निगा घेवंक ना. सृश्टीक आमी फावो तो मान दिवंक ना. ताचो गैरवापर केला आमच्या फायद्याक. आमी तें बिगडोवन उडयलां. ह्या आनी हेर चुकी बसत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पुद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भरिल्लो म्हजो गण्या उच्चारून सांगता. मनाची चूक तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यान सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया ह्या मिसाची इंतेसामा दिनवासनेच्या मनान मिस भेटयता जोल्म दीस समारंभता सिसिलिया आनी आल्बर्ट रॉड्रिगीस. तशेंच दिनवासनेच्या मनान मिस भेटयता सेबास्टियाना फेर्नांडीस. मागोंक लायता दियोगो आनी जॉर्थन रॉड्रिगीस हांचे पासत. आयज आमचो व्हडलो सवर नवा आपलो जोल्म दीस समारंभता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी खेरीत भाशेन आमी मागता किडनीक लागतल्या दुयेंसां पासत जावं किडनी स्टोन, इन्फेक्शन, सिस्ट डायलिसीस, युरीन प्रॉब्लम्स, एक्सेसीव ब्लिडींग, फायब्रॉइड्स देवान आपलो पेकोणेचो हात लावंक मागता आमी. तशेंच रुजाय सायबिणीचे विनवणेन आमी हॉटेल इंडस्ट्रीन आनी टॅक्नॉलॉजी ह्या खात्यांनी वावर कोत्तेल्या आमच्या तरणाट्यां आमच्या लोकां पासत मागुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसोणें मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानून आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हटले, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समदिरांतल्या मासलीचेर, अंतराला वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारको मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हटले, सोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समदिरांतल्या मासल्याचेर, अंतराला वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. देवान म्हटले, पळयात, आखे प्रितुमे वेली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते सोर वृक तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतराला वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवतेल्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणे केल्ले ते सगळे देवान पळयले आनी खरेंच ते सगळे बरें आसले. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराल आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हे.
ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळीं म्हणुया. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पर्वत रोचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पोद जावचे आदीं, सासना तावन सासनाक पर्यंत तूं देव. जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूं दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें ताका दाखय. ताच्या भुरग्यांचेर तुजो मोहिमेचो प्रकाश फाकून दी. जबाब. आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाकाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. अरोंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोवें आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचून आयल्यात आनी रचल्या वस्तू मोदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. आपल्या मोदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या नोवेनांचो विशय रुजाय सायबिणीचे विनवणेन रचनेचे जबाबदारेन निगा घेवया. 1973 ह्या वर्सा उत्तराखंड ह्या राज्यान
एक प्रोजेक्ट येवचो आसलो, डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. आनी ह्या प्रोजेक्टान सुमार एका दोंगराची 2000 मायज झाडां कापची आसलीं, लॉगिंग आमी म्हणटा. हाका लागून जेन्ना त्या गांवच्या लोकांक हाची खबर मेळ्ळी तेन्ना तांणी निश्चय घेतलो आपल्या पर्यावरणाक, सृश्टीक ते सांबाळटले, झाडांक मारूंक दिवचे ना. आनी तांणी ज्या दिसा ते झाडां मारपाक आयले तेन्ना भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आनी तरणाटीं पयलीं फुडें वचून सगल्या झाडांक वेंग मारली आनी ह्या झाडांक कातरूंक दिवंक ना. आनी जे कातरूंक आयले ते फाटीं सरले. ह्या चळवळीक, मुवमेंटाक आमी म्हणटा द चिपको मुवमेंट. तांणी आपले सृश्टीचो सांबाळ केलो, राखण केली. आमी आमचे सरभोंवतणी आसलेले सृश्टीची कसो सांबाळ करता? आयच्या पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां दिसून येता देव आपूण संवसार रचता, आपूण सृश्टी रचता, सगळें रचून हाडटा, घडून हाडटा. पूण हातून एक खेरीत उतर आमी लक्ष घालुया. हें सगळें रचल्या उपरांत, मनशाकूय रचल्या उपरांत देव मनशाक सृश्टीचेर दोनीपण दिता. दोनीपण हें उतर हिब्रू भाशेन रादा. ह्या उतराचो अर्थ टू गवर्न, टू मॅनेज, टू लीड, म्हणल्यार सांबाळ करपाचो. इनचार्ज मनशाक देव करता सृश्टीचो. दोनी ह्या दृश्टीन मनीस हे सृश्टीचो इनचार्ज, मॅनेजर, ओनर देव. देवान रचल्यात पूण मनशाचे आधीन केल्या सृश्टीचो सांबाळ करूंक. पूण आमी पळयता मनीस आपूण सचमत आपूण दोनीपण चलोवंक सोदता आनी सृश्टीक आपणाक जाय ते भाशेन वापर करता. वी ह्युमन्स यूज एंड अब्यूज द नेचर. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जुवांच्या पयल्याच आवेस्वरान अरोंबाची खबर मेळटा. अरोंबाक शब्द आसलो, शब्द देव आसलो, शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. पूण ताचे उपरांत आमकां मेळटा दोन वस्तूचेर आमी लक्ष घालूंक गरज. सगळें ताचे वरवीं रचून आयले. ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड थ्रू हिम. देखून हे सगळी सृश्टी तो देवा वरवीं रचून आयल्या जाल्यार देवाचें रूपणें हे सृश्टीन आसा. क्रिएशन, नेचर, एनवायरमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड हिमसेल्फ. सृश्टीचो रचणार. उपरांत आमी पळयता कशे भाशेन देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमच्या सारको तो जालो, पातकूच सोडून आमचे सारको तो जालो. ही बिकेम लायक अस, वन ऑफ अस. आनी आमचे मदें तो जियेलो तेन्ना ही केम अमंग हीज ओन अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आपल्याच्याच मदें तो आयलो पूण ताच्याच लोकांन ताका वळखूंक ना. हीज ओन डीड नॉट रेकग्नायज हिम. जेजू आमचे मदें येता, आयज पासून आमचे मदें आसा. आमी जेजूक वळखला काय? डू वी रेकग्नायज जीजस अमंग अस? अदीक करून मनशां मदें आनी सृश्टी मदें आमी देवाक पळयता काय? हें गरजेचें. हें पवित्र पुस्तक आमकां उगडास कोत्ता, शीड कायदा. भाग्योन फ्रांसीस दी असिसी अशें म्हणटा, एनवायरमेंट इज वेर वी ऑल मीट, हॅव म्युच्युअल इंट्रस्ट, द वन थिंग दॅट ऑल ऑफ अस शेअर. एनवायरमेंट सैबान आमी भेट्टा, मेळटा आनी सैम एक असली कडी जंय आमी सगळीं भेट्टा, मेळटा. वी ऑल मीट इन द नेचर. हीच उतरां भाग्योन फ्रांसीस त्या असिसीची घेवन पाप साहेब फ्रांसीस एक दाखलो बरयता, लावदातो सी. आमी आयकलां आसतलें. सैबाचेर, समाजाचेर लावदातो सी, देवाक वाखाणणी.
आनी हातून बाबसाहेब म्हणटा वी मस्ट केअर फॉर अ कॉमन होम. कॉमन होम आमच्या सगल्यांचें हें घर सृश्टी. ह्या घरान आमी सगळीं रावता. आमच्याच धर्माची न्हू, दुसऱ्या धर्माची, दुसऱ्या देशाची, दुसरे जातीची, दुसरे कातीची, सगळे भाशेची मनशां ह्या घरान रावता. दीस इज आ कॉमन होम अशें आमकां बाबसाहेब फ्रांसीस उगडास करून सांगता. आनी उपरांत गेल्या म्हयन्यान ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर बागेन फ्रांसीस असिसीच्या परबे दिसा आनी एक दाखलो काडटा, लावदाते देऊम. आनी ह्या दाखल्यान बाबसाहेब फ्रांसीस म्हणटा 8 वर्सां जालीं लावदातो सी हांवें भायर काडलेल्याक. आमी आयज खंय आसा? आमी आमच्या सैमाक कितलो सांबाळला, कितलो राखला. आनी हाचेर नियाळून तो आपलें दुखूय व्यक्त करता. आपलें दूख तो उद्गारता आनी म्हणटा डॅमेज टू द नेचर हॅज बीन डन टू सच एन एक्सटेंट दॅट इट हॅज रीच्ड अ ब्रेकींग पॉयंट. आमी सैमाचो इतलो विबाड केला की सैम तुटोंक पावलां, मोडोंक पावलां अशें तो आमकां सांगता. उपरांत म्हणटा care for one another and care for the earth are intimately bound. आमी सैमाचो तो सांबाळ करतले, हुस्को दाखयतले आनी मनशाचो हुस्को तें सिमिलर, एक सारकें. आमच्यान म्हणूंक जायना हांव मनशाचो मोग करता, मनशाचो हांवें हुस्को दाखयता पूण हांव सैमाचो कॅर पासून करिना जाल्यार इट इज नॉट द सेम. देखून हांव तर मनशाचो मोग करता जाल्यार हांवें सैमाकूय तेच परी मोग दाखोवंक गरज, हुस्को दाखोवंक गरज. आयज डिवेलपमेंट जाता, उदरगत जाता आनी उदरगत जाय, गरज आमकां उदरगतीची. वी नीड टू डेवलप, आर सोसायटी नीड्स टू डेवलप. समाज वाडोंक जाय, उदरगत जावंक जाय. पूण कसली उदरगत? वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आमच्या फुडाऱ्यांनी उदरगत तोगता तसली जावंक जाय. म्हळ्यार कितें? फ्युचर जनरेशन्स शूड बी केअर्ड. फुडाराची आमची भुरगीं कितें जियेतलीं, कशीं जियेतलीं. आमकां तर बिल्डिंगां बांदूंक जाय, इस्कॉलां बांदूंक जाय, हॉस्पिटलां बांदूंक जाय जाल्यार झाडां पेडां कातोवचीं पडटलीं. फायन, पूण झाडां पेडां कातोत्ता तीच आमी आनीक रोवंक जाय, दोबराद रोवंक जाय. वी नीड टू रिप्लेस इट. वी नीड टू क्रिएट मोर इन द नेचर. आमी तें सांबाळूंक जाय. देखून आमी जेन्ना डिवेलपमेंट जाता तेन्ना उगडा सोरूंक गरज. देर शूड नॉट बी अ रेकलस डॅमेज टू द नेचर. आनी जेन्ना डिवेलपमेंट जाता तेन्ना आमी नोदोर मारूंक जाय. डिवेलपमेंट जाता तेन्ना सृश्टीक आमचो हुस्को दाखयता काय? आर वी इवन कन्सर्न्ड अबावट आर एनवायरमेंट? कितलो विबाड जाला, कितलीं झाडां कातोवल्या जाल्यार तीं आनीक खंय दुसरे कडेन रोयल्यान. हॅव दोज ट्रीज बीन रिप्लेस्ड? हें आमी आमचें सगळें आमचो हुस्को दाखोवंक जाय. पूण आमच्या खासगी जिवितान दिसा दिसपट्टी जिवितान आमी कितें करतले? वॉट शूड वी डू? लावदातो सी ह्याच दाखल्यान बाबसाहेब आमकां एक उतर म्हणटात. देर इज अ थ्रो अवे कल्चर. थ्रो अवे कल्चर म्हळ्यार आमकां भायर उडोवपाक, वयबाड करपाक सोंपें जालां, कांय न्हू जालां. जेन्ना आमची फुंगसांव जाता, आतां फेस्त येता, कोणाचो बर्थडे येता आनी कोणाचें आनी कसलें फुंगसांव येता, काजार येता, तेन्ना घरान वो खूंय सेलेब्रेशन जाता थंय आमी जेवण सुबेज कोत्ता, एक्स्ट्रा कोत्ता. कित्याक? आमच्या मनान एक आसा, जेवण सुबेज जाल्यार जाता, लेस जावपाक जायना, लेस जाल्यार लॉस जाता. पूण जें सुबेज जाता ताचो आमी कसो वापर कोत्ता, ताचें आमी कितें कोत्ता? आनी पाप्स आमकां मुद्दम सांगता वी हॅव अ थ्रो अवे कल्चर. म्हळ्यार कितें? तें भायर उडय. हो आमचे मदें एटिट्यूड येता. आमी जर पिझ्झा ऑर्डर कोत्ता, सुबेजूच ऑर्डर कोत्ता आनी तें एक्स्ट्रा जाल्यार इट्स ओके, वी कॅन थ्रो इट अवे. थ्रो अवे आमच्या मदें जाला. होच स्वभाव बाबसाहेब फ्रांसीस म्हणटा आमी धरचो न्हू. वी शूड नॉट टेक दीस थ्रो अवे कल्चर. मदर तेरेसा
अशें उद्गारता जेन्ना विबाड जाता ताचे वयर. I only feel angry when I see waste, when so many can use it. माझा तरेचा सांगता आपणाक राग केन्ना येता जेन्ना आपूण विबाड जाल्लो पळयता. ह्यो विबाड जाल्लो परस कोणूय तरी हाचो वापर करता आसलो. सो मेनी आर हंग्री. somebody could have had that. आमकां महात्मा गांधी म्हणटा बिफोर यू वेस्ट थिंक अबाउट द पुअर. तूं कितेंय तरी बाड करता, भायर उडयता, भायर उडयता तेन्ना गरिबाचो उगडास कर. तुजे प्लेटींतलें जेवण तूं भायर उडोवंक वयता, गरिबांचोय उगडास कर. तांची प्लेट घोडे खाली आसा. हें आमकां हो स्वभाव आमचे मदें आसूंक जाय. हुस्को मनशाक आनी समाजाक एक सारको. देखून आमी आमच्या खासगी जिवितांत सृश्टीचो मोग आनी सांबाळ कसो करचो. सृश्टीचो मोग आनी सांबाळ आमी कसो करचो. अब्दुल कलाम आमकां सांगता प्लांट्स कॅन लिव विदाउट ह्युमन बिंग्स बट ह्युमन बिंग्स कॅन नॉट लिव विदाउट ट्रीज. आमी तर ना जाल्यार सृश्टी मरोना. आमी ना जाल्यार सृश्टी मरोना. देवान ती आमच्या आदीं रचल्या. पूण सृश्टी तर ना वो मरण वेता जाल्यार आमच्यांनी जगोंक जायना. वी वील डाय इफ नेचर डायज. हें आमकां अब्दुल कलाम सांगता. देखून आमी कितें करचें. दोनूच वस्तू तुमचे मुखार दवरता. आय केअर, यू केअर. आमी आयज जाय तें पळयता आय प्रोडक्ट्स, आयफोन, आयपॅड, आयपॉड आनी आय स्टोर. हें आय केअर म्हजो हुस्को. हांव दाखयतां तो हुस्को. हांवें म्हजे सर भोंवतणी नदर मारूंक गरज. आनी कसली नदर? नॉट अ लूक ऑफ इग्नोरन्स. इग्नोर करप, खबर नासलेल्या भाशेन करप, पूण हुस्को दाखोवंक जाय. म्हजे सर भोंवतणी कितें घडटा, कितें जाता, आनी हांवें हो हुस्को दाखयता आसतना हांवें उगडास करूंक जाय. आनी म्हणूंक फावना म्हाका कित्याक पडला. कितेंय जावं तो दोंगर कातरता, म्हाका कित्याक पडला. आनी हूंय आनी कितें वायट जाता, म्हाका कित्याक पडला. तें कांतार आहा न्हू. संवसाराक उजो पेटूं म्हाका कित्याक पडला. गोंय लासून काबार जावं म्हाका कित्याक पडला. हो एटिट्यूड आमी सोडूंक गरज. आनी आमी आमच्या सृश्टीचो हें हुस्को दाखोवंक गरज. जाल्यार म्हणटलें आमी म्हज्यान एकट्याच्यान कितें करूंक जाता. एक जीव कितें करपाक जाता. वॉट कॅन आय वन पर्सन डू. देखून आमकां बागेवन फ्रांसीस असिसीच हाचे वयर सांग सोदता. जेन्ना आमी म्हणटा म्हज्यान एकट्याच्यान कितें करूंक जाता तेन्ना तो आमकां कितें सांगता. स्टार्ट बाय डुईंग वॉट इज नेसेसरी, देन डू वॉट इज पॉसिबल एंड यू वील रियलायज यू हॅव डन वॉट इज इम्पॉसिबल. जेन्ना तूं कोत्ता सुरू कर. कितें गरजेचें तें कर. मागीर कितें तुज्या लागीं घडटा तें कर. जाता तितलें कर. हें कोत्ता कोत्ता तूं पळोवंक पावतलो तुवें चिंतूंक नासलें पासून तुवें करून दवरलें. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या एकट्याच्यान जाय तें करूंक जाता. फकत आमी हुस्को दवरूंक गरज आमच्या स्वयंबाचो आनी आमच्या सर भोंवतणी. आनी दुसरे सुवातेर यू केअर. आमी हुस्को दवरलो जालें, इतल्याचेरूच काबार जायना. दुसऱ्याच्याय मनान हांवें हुस्को घालूंक गरज. दुसऱ्यांकूय आमी हुस्कावंक गरज. दुसऱ्याक आमी जागृत करूंक गरज. आनी हो आमी कसो करतले. आमी दुसऱ्याचो हें हुस्को दाखयतले तेन्ना आमी उगडास करूंक गरज. आमी म्हणूंक जायना ना ना हांव म्हगेलें घर आनी हांव बरो. हांवें असल्या वेळार उगडास करूंक गरज. पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता. फकत दोयाळ्योच करण्यो धर. दोयाळ्यो करण्यो आमकां शिकयता. पेल्याक बरी बुद्द दिवप, चुकलोल्याक निटायेर हाडप. हे आमचे पवित्र सभेचे कायदे. ही आमकां आज्ञा. दोयाळ्यो करण्यो करूंक, दुसऱ्यांक हुस्कावप, कोण चुकता ताका निटायेर हाडप. म्हाका पडोंक ना हें आमचें धोरण जावंक जायना.
असल्या वेळार आमकां हें करूंक ह्यो दोनूय वस्तू करूंक म्हजो हुस्को आनी दुसऱ्यांचो हुस्को जागृत करूंक जेजू आमकां आदार आनी कृपा दिता. जो सूप दवरपाक आसलो तो मनीस जावन ह्या आल्तारार येता. तोच जेजू आमच्या काळजांनी तो हुस्को घालता. तोच जेजू आमकां समाजा सवें हुस्को दाखोवंक आदार दिता. तोच जेजू आमकां आमचो हुस्को वेव्हारान घालूंक कृपा दिता, सहकार दिता. तो जेजू जेन्ना आल्तारार येतलो तेन्ना ह्या जेजूक लागीं आदार आनी कृपा मागुया. ह्या नोवेना वरवीं तरी आमी आमच्या काळजान आमच्या समाजा सवें आमच्या सृश्टी सवें ओदीक आनी ओदीक हुस्को दाखोवंक आदार आनी कृपा. उबी रावया आनी कांय गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आख्खी प्रितूम रोचना देवाच्या मोगा विशीं उलयता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी रोचणेचें खाशेलेपण वळखून ती सांबाळपाक लोकांक जागृत करून तिका फावो तो मान आनी म्हत्व दिवंक आनी ह्या वरवीं पोरजेक देवाचो मोग उक्तो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोंगर सागोर नदी दर्या आनी तातूंत जियेतली सगळी रोचना आमकां देवाचें देणें. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपस्वार्थी जिणेन रोचणेचो दुरुपयोग करूंक न्हय पूण जबाबदारेन तिचो सांबाळ करूंक आनी गोंयचे पोरजेचें बरेपण चिंतूंक तांकां पवित्र आत्म्याची बूद मागुया. देवान मनशाक रोचलो तेन्ना आख्खे रोचणेचेर दोनीपण चलोवंक ताका निर्मिलें. ह्या दोनीपणाचो खरो अर्थ आमी समजूंक ह्या सृश्टीचो आनी रोचणेचो जबाबदारेन सांबाळ करूंक आनी हाचे वरवीं आमचोय जीव राखूंक आमकां सगळ्या मनशांक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. ह्या आमच्या नावेलींच्या गांवांत रावतल्या दर एकल्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आपल्या आसलोल्या शेतां बाटांचो बरे भाशेन सांबाळ करूंक आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन रोचणेचेर उपरासलोल्या वायटाचेर निशेध मारूंक आनी आमचे फुडले पिळगांक बरेपण सांबाळून दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बो दयाळ बाबा, तुज्या पोरजेच्या नांवान केल्ली ही मागणी तूं स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Gida Zwang C6. Bogitlia fula modi
Jesuच्या काळजा सोवी Withoita carismoji Jesucia काळजा सोवी Withoita carismoji उभी राहूया. म्हज्या भयणी भावानो, हे मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकून मोहिमेक आमच्या आत्मे विसवेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्वराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर काळेनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबिणीक आमी नोमार कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची पोडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक वांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवें आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo gut por gotuya. Sumiaci tuji moro ami sumorunta. Tuji puno sivo punami porduta. Tujaia obi hotrekta.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारुरे तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मोगामोळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माई संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत जुजेबाज, भाग्यवंत धर्मप्रधान आनी सर्व कारिदगा मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजून आमचे मदें मनीस जावन आमकां मागणें करूंक शिकयलें. तेंच मागणें भावार्थान आमी उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखार आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरण बुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्याचे भितर येवचें म्हाका फावना, तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गिताचो अंक D23. जिविताची उदक
उकेल्यानु जीविताची उदकाऊ इगुक्युची तानेल्यानु जीविताचो उदकाऊ काउक्युची उकेल्यानु आमचो वोत्मो तानेला तुका बिहू आशेता आमचो वोत्मो उकेला तुका गाऊ गावनेता आमचो वोत्मो तानेला तुका बिहू आशेता आमचो वोत्मो उकेला तुका गाऊ गावनेता Muci mawatiula yang rasakan lacinatan mulis muci sosialnya loikinas buketona muci mawatiula yang rasakan unis muci sosialnya tovekenas buketsuna amso wotmo tanela tukapihu asheta amso wotmo ukela tukakau gauneta amso wotmo tanela tukapihu asheta amso wotmo ukela tukakau gauneta. Orpandulia buka poros uchirogo bihon gowe ulvosariu mana poros mosoulo karuchichi Orpandulia buka poros uchirogo bihon gowe ulvosalia mana poros mosoulo karuchichi amso wotmo tanela tukapihu asheta amso wotmo ukela tukakau gauneta
उगेला तुका काऊ गावडेता. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागयो तांकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपुणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ बावडीनो, आयची मिसाची भेट समोरंभल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी परगोटणी केल्ल्या आमचो याज्ञीक भाव फादर ब्लेज लोबो गांवांत सुकुरसो आमचो आदलो पातकोर ह्या फिरगोचें ताणें वावर केलो आनी आतां खेरीत भाशेन ते डायरेक्टर जावन आसात यूथ सेंटराचे आमचे गोंयचे दियोसिजींत. इतली व्हड जबाबदारी आसून पासून आपलो मोलादीक वेळ काडून आमची मदें येवन देवाच्या उतराची मोडणी केल्या. फादर ब्लेज लोबोक आमी
म्हाका गरज ती करपा मागून घे. हे वेळार सायबीण माये वरवीं आमचे गरजो देवाक आमी उबारुया. देवाची माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्या केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटियां मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता. हे सोंसोल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळोन घे. ह्या वासोत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोन दी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे दाय आसा. अस्त्र्यां मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माय, आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Ruzai Saibinnichea Tujuh